मातशें चुलीचेरूय रांदता थोडे घरा कडेन रांदूंक हाडटा आमी थोडे कितें आनी चलयता पूण सरकारान आतां हेजे कितें उपाय करून कमर्शियल सिलिंडर तरी लावपाक कमर्शियल तर अजिबात जायना ती घरगुती घरांत की ते घरांत कोणाक त्रास जावंक ना तांकां सगळ्यांक वेवस्थीत मेळटा पूण धंदेकारांक कितें करपाचें चड आमकां कितें करपाचें तें हॉटेलां बंदूच जातलीं न्हू आतां बेंगलोराक बंद जाल्या सगळे मुंबय बंद जाल्या पुण्याक बंद जाल्या सगळे ऑल ओवर इंडिया आतां राजस्थानाकूय तीच परिस्थिती जाल्या सगळ्याक जाल्या तरी आमचो मुख्यमंत्री आमकां कितें तरी आमकां आशा आसा तो कितें तरी आमची बंदोबस्त करतलो आनी गोंयांत तरी ही परिस्थिती जावंक दिवचो ना ही आमी मुख्यमंत्र्या कडेन अपेक्षा करता. हांव कितें म्हणटा जाता तितले बेगीन व्हर देवा कडेन प्रार्थना की जाता तितले व्हर बेगीन सोंपनी हे जे सिलिंडर जे आमची जी आतां संकट येयलेलें आहा ते संकट पण वेवस्थीत निभावनी बस करिना तो नाजाल्यार मागीर आमकां ऑप्शन एक चूल नाजाल्यार इंडक्शन दोन ऑप्शन काय ते आमकां गाडी चलोवची पडटली. भारत सरकारान आतां पळय युद्ध सुरू जाता एक 8 दीस जाता म्हणटसर सिलिंडर आमचो जो हें आहा लिक्विफायड पेट्रोलियम म्हणजे जो डॉमेस्टीक हो 60 रुपयान वाडयलो आनी इंडस्ट्रियल म्हणजे तो जो LNG म्हणून जो गॅस आहा तोय बीन वाडयला कमर्शियल 160 वाडयलो ते वाडयलो तो वाडयलो पूण त्याच बरोबर आतां अशी परिस्थिती जाला की आतां कमर्शियल जो सिलिंडर घेवंक गेलो जाल्यार कमर्शियल सिलिंडर शॉर्टेज जाले दुसरे आमचे आतां डॉमेस्टीक तोय बीन आतां खंय 25 दिसां भितर 25 दिसां पयलीं खंय बूक करपाक जाय नाजाल्यार सिलिंडर मेळचो ना हाडा ते पेडां तोडून सगळें निवळ जाल्लें आहा त्यामुळे खंयसर जर भरो सोदतलो सरपण सोदतलो जाल्यार सरपणूय मेळना आदी सरपण मेळटलें निदान पक्षी लाकूड जळोवन तरी काम भागतलें पूण तेंय बीन ना आनी ती गृहिणी आतां वेल डेवलप जाल्ली आहा त्यामुळे ती लाकूड पेटोवन रांदूंक सोदची ना ती हेजेर बेगींतल्या बेगीन आमच्या सरकारान हाजेर एक वाट काडची थंयसून जाल्यार सगळ्या देशा कडसून ताबडतोब जें इंधन लागता तें मागोवचें गॅस मागोवची आनी जेणे करून आमचे जे वेवसाय जे आयज गॅसीचेर चलता जेंकां इम्पोर्टंट आहात ते वेवसाय बरे चलचे आनी आमची घरां जी आहा जी रोकडे 10-15 दिसांनी जो सिलिंडर सोंपता ताका 25 दिसांची वाट पळोवंक लावची न्हू ही आमची सरकाराक कळकळीची विनंती आहा.